रायबंदर शापेर वाडो हांगसर दर वर्सा तुळशीदास कवळेकार देखाव करता। ह्या कामाक ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। हो देखावो पळोवपाक लोक मुजरत येता। फाटली 37 वर्सां जाली हो देखावो करता म्हण कवळेकार सांगता। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। रायबंदर शापेर म्हणटा आमकां। हांगासर लोकांचो पयलो म्हणटा तो आदार म्हाका आसा हे देखावो उबो करपाक आनी गांवच्याचो पयलो सपोर्ट आसा। आनी अशेंच हांव आमच्या गांवांत एक लालकी आसता कृष्णाची, तेका लागून आमी ते चालू केल्ले। ते 36 वर्सां जाली ह्या वर्सांसून आनी आमी हो देखावो चालूच दवरला। आनी आमकां लोकांचो आनी भायल्या लोकांचो एक आमकां गांवच्या लोकांक हे देखावो पळोवन लोक म्हणटा हे चालूच दवरी तूं। आमकां एक नरकासूर पळयलो की हो देखावो पळोवपाक इच्छा दिसता आनी हो समज बरें तुगेले देखावाचो सुंदर आसता आनी हे चालूच दवरी म्हूण सांगता। लोकांचो म्हाका सहकार्य बरें आसा, गांवचें आसा। आनी हे माटोव घालता आसतना म्हाजे सगळे वाड्याकार येता आनी म्हाजे माटोव घालून दिता। इतलेंच म्हाका हें मेळत जाल्यार हांव हेजे फुडें चालूच दवरतलो आनी म्हाजें आरोग्य बरें देवान दवरी जाल्यार हेजे फुडें चालूच दवरतलो। पयलो एक म्हयनो आसा म्हणल्यार घरा कडेन बसोन ते सगळे म्हाका साहित्य कितें देखावाक जाय ते तयारी करता आनी एक म्हयनो लागता म्हाका थंय सगळें तयार करून हांव घरा कडेन बसोन ते मागीर नरकासूर पावलो लागीं की तेन्ना हे सगळे रस्त्यार हाडून ते आमच्या देखावान बसोवन हांव हे देखावा ती वर्सां घालयलो आहा।